मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आज गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या म्हणजेच गोवा आयडीसी एक्झिट सपोर्ट स्कीम आज 25 जून 2024 सावन चालीक लायली। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकार, तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। लीज होल्ड रायट ट्रान्सफर करून राज्यातल्या बंद आशिल्ल्या उद्देगीक उपक्रमांक भायर सरपाक सुविधा दिवप, सध्याच्या आनी नव्या उद्देगाक लीज होल्ड रायट ट्रान्सफर करून बंद आशिल्ले उद्देगीक उपक्रम चलोवंक दिवपाची संद तयार करप, तशेंच नवी गुंतवणूक आकर्षित करून आनी राज्यांत चड नोकऱ्यो निर्माण करप असो ह्या येवजणेचो हेत आसा। गोयच्या वेगवेगळ्या उद्देगीक वसाहतींनी बंद आशिल्ल्या 423 प्लॉटात सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन वापराविना पडून आशिल्ले, त्या जाग्यात काम चालू नाशिल्ले। मात एक्झिट स्कीम नाशिल्ल्यान ज्या धनियांनी हे प्लॉट घेतिल्ले तांकां ते सोडून वचपाक मेळनाशिल्ले। आता हे एक्झिट स्कीम वरवीं तांकां हे प्लॉट सोडपाक वा हस्तांतरीत करपाक मेळटले। ह्या प्लॉटात नवे उद्देग सुरू करपाक सोपे जातले आनी रोजगाराची संद निर्माण जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां।